आयचो आमचो प्रवास सुरू जाला तो सत्तरी तालुक्यातल्या पर्या ह्या गावात। हांगासरले लोक चडशे शेती वेवसाय करणारे। ल्हानसो हो गांव, कष्ट करून पोट भरणारे चडशे हांगासरले लोक। हांगासरल्या बायलांच्या मनात दाबून आशिल्ले कितलेशेच प्रस्न आमी भायर काडपाचो यत्न करूया। सरकार बदलता, उमेदवार बदलता, पण त्या वाठारांतले प्रश्न सुटावे जातात की ना होच एक व्हडलो प्रश्न आसा। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर हांव सारिका शिरोडकर तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आज हांव तुमकां घेवन आयला पर्या ह्या वाठारांत। आनी पर्या हो सत्तरी तालुक्यांतलो एक ल्हानसो गांव। हांगासर बायलांचो आवाज सरकारा कडेन पावता की ना, तांच्यो समस्या सुटाव्यो जातात की ना, गोमंतक टीव्हीचेर आमी जाणून घेवया तिचें मत। सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा तुमच्यो? अपेक्षा 2000 मेळटात न्हू आमकां, नंतर नाही जरी मेळ्ळे तरी मागीर दुसऱ्या म्हयन्यांत मेळटात। मत घालूंक वयता, पण ते सरकारान आयकूंक जाय, करूंक जाय न्हू। तूच सांग, आतां जर करूंक ना जाल्यार मागीर काय करतला? ते समजून सरकारान करूंक जाय आसलें न्हू। सगळे लोक सांगतात म्हाका घाल, तुका घाल, म्हाज्या कामाक येता ते घालना। तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगा रावता? आम्ही जन्मापुरेची हांगासरलीच आमची। हांगासरूच हय, जाणटी आमची पणजी जाणटी सगळी आमी जन्मापुरेची हांगासलीच अशी। तूं शेतान कामाक वता? हो, शेतान कामाक वचता, करता आमी शेत। तुमचें शेत हो, आसा? शेत आमचें आसा। बरें, तूं जेन्ना आतां मत घालता तुका दिसता की बायलांचो तितलोच अधिकार आसा, हय। पूण तुका सरकारा कडल्यान बायल म्हणून तुका कितें जाय कशें दिसता? तुजी कितें अपेक्षा? म्हाका म्हाज्या भुरग्यांक फक्त नोकरी जाय। नोकरी शिकल्यात? हो, शिकल्या खूब म्हाजी भुरगीं। आतां 3 वर्सां जालीं सायबा कडेन वचून भुरगे थंयसून वयता आनी घरा कडेन फक्त अशेंच ओमती पासय घेता आनी फक्त रडटा फक्त। आयज पसून गेलें सायबा कडेन भुरगीं म्हाजी, कळ्ळें? आयज पसून गेली भुरगीं म्हाजी। 3 जाणां मुलगे, एक मुलगो आनी एक मुलगी, हे 2 जाणां चेडवां, एक मुलगो। तिगांयक भरपूर शिकयल्या। एक तुमकां बाजू आहा ती सुद्दां तुमकां सांगतली। बाजूक आहा ती खूब शिकयल्या, पूण तिगांयक नोकरी ना। सायबा कडेन वचोन सामकी काय ना अशी आमी ही जाल्या सामकी सामकी। मी पसून गेलें सायबा कडेन, कितें म्हणटा? पूण तो आयकोन घेयना ना ते कोण सायब। करुया म्हणटा। तुमी आतां सांगा हें कितलीं वर्सां जालीं ती सांगुया म्हाका। आनी अशें आमी आतां दिसवाड्याची मनशां, दोगी म्हशी आहा, तेज्या वचून आमी काही टूक करता। त्या भुरग्यांक तेच आमी खाता, तेच आमी आमच्या भुरग्यांक शिक्षणाक। आतां हांगासून पणजे वचोंक गाडयेक कितले पेत्र्याल जाय सांग म्हाका? मागीर आई फाल्यां पयशे ना म्हणटा, मागीर शेजाऱ्या कडेन अशें मागता, फाल्यां तुमचे दिता म्हणटा आनी मागीर दिता। हे पळय आतां पसून चेडूं येवन म्हाजें न्हिदला। हांव वयच्या ना, मी फकाणां आमी बोलयना। त्रास जाता न्हू। न्हवरो असो खंय दिसवाड्याक आपयलो तर गेलो, एक कोणी गेल्या उपरांत कोणी 500 रुपया दितलो, ते घरानच जाल्या, तांकां काही खर्चाक दिवं नाका। आतां ती पोरगी लेकी शिकोन बेड केल्या बाईची तेणी धाकट्यान म्हाज्या, आनी चेड्यान ITI केल्या, आनी व्हडल्याक चेडवाक मी लग्न केलें म्हाज्या। अशी शिरवीस म्हणून कितलीं वर्सां दवरपाचें आहा म्हणून ताका दिलें आमी। आतां ही 2 भुरग्यांची सायबा कडेन आतां 3 वर्सां जालीं आमी वयता, आनी हांगा बी न्हू डायरेक्ट पणजे वयता। मी सांगूंक शकता, मी खंयच फाटीं सरचेना। मी सरळ सांगूंक शकता की ही मुलगी, आनी मुलगी घेवन उलयतलें मी, ही मुलगी आयज एप्लाय तेजे आयज न्हू एक थंय पणजे बाबा कडेन तेजे एप्लाय न्हू 6 फायली पावल्या। मी सरळ सांगूंक आसा, आयज 3 वर्सां जालीं। पोर म्हाजें साकाळगांवासून 5 वयता तेज्या कडेन, म्हणून तुका पुण्यांतले मनीस दिसना। ही गरीब आमी कोण कामाक ना, धंद्याक ना म्हणून पोर म्हाजें तळमळटा। तुका सांगना, देवाक सांगता, आनी मी रडटा धर तरी, पूण तेजो रडोन फायदो कांय ना। आनी तुज्या सारकें सांगता, तुमच्या सारकें म्हणून कोणाक बरें दिसता, कोणाक वायट दिसता, हे करची आमी मनान धरता वगैरे करता। तुमच्या भुरग्यांची कामां करता म्हणून सांगली आमकां। हय, करता म्हणून सांगली। व्हडल्याक म्हाज्या अशें ती बालवाडीची बाई करता म्हणून सांगली। हय, सांगल्या तेंच्यांनी ना म्हणून न्ही, पूण आतां तेंच्या फुडें तो जाता मोठो लोक आनी आमी जाता बारीक लोक, म्हणून आमच्या सारक्यांचें कोण आयकोंक शकना न्हू ना। सांगया म्हाका अशें। मी पसून कुलकुल्याच्या पणजे गेला, पूण हो देव बावडो ही सांगतली तुका बाजूची मनशां। देव आमचे हे त्रास आमकां जाता, पूण त्या काय सांगून काय लोकांक उपेग ना न्हू। सांगून उपेग ना ते।
तशी आमी कोणाच्या खोट्या करू ना नाट्या करू ना पूण आमच्या हिमतीन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयन आनी आमी शिरवीच ना म्हणून दुसऱ्याक बी दोश दिना हें बी आमचें आसा आमच्या नशिबाचें आमी म्हणून. निशा कितली वर्सां जाली हांगासर आसा? 16. 16 वर्सां. एक बायल म्हणून जेन्ना तूं मत घालपाक वता तेन्ना तुका अपेक्षा आसता की सरकारान तुज्यो कांय मागण्यो पुराय करच्यो कश्यो. होय होय आसा. तुज्यो सद्या कितें मागण्यो आसा? बायल एक आसली काय ना तिका वेगवेगळे खुबशे प्रॉब्लम्स आसता. आमी घरान म्हणजे जितल्या पगारान घोव हाडून दिता त्याच पगारान संवसार चलोवपाक जाय, भुरग्यांचें शिक्षण करपाक जाय, अशे खुबशे समस्या आमकां बायलांक सोंसच्यो पडटा, भोगच्यो पडटा म्हणटा तश्यो. आनी सरकाराचो एक आदार जावचो कसो दिसता. तुजें हाच्या बद्दल कितें मत आसा? मत म्हणजे सरकारान घरांतल्याच लोकांक कामाक लावपाचे शिकलेले आहा तांकां आनी म्हणजे म्हाजे मिस्टर 15 वर्सां पोस्टान आसलेले कामाक पण आतां तांकां ब्रेक दिला आनी भायल्या लोक कितली वर्सां जाली हांगा रावता? आतां जाली खूब वर्सां जाली रावता. बरें तुमकां सरकारान हांगासर बदल हाडला कशें तुमकां दिसता तुमच्या गांवांत? आमच्या गांवांत कसलीच बदल हाडूंक ना. मागीर तोच सरकार तुमी निवडून हाडटात म्हणजे तो तुमी तुमच्या मनांतल्यान हाडटा की कोण तरी तुमकां सांगता म्हणून तुमी मत तांकां दिता? आमी ताका मतच दिना तर आमकां कामच कांयच करिना जाल्यार आमी मत कितें दिवचें? आमच्या घरांत सद्या जोडपी कोणच ना, बेकार आसात, तिगय आहात ते बेकार. ते मिस्टर आहात ते रिटायर जाले, 2000 बेश्टी पेन्शन. 2000 काय जातालो आमचा झील आहा कॉन्ट्रॅक्ट आहा. आतां 5, 6, 7 वर्सां जालीं तर ताका फिक्स करिना. कितके 16,000 काय कितके आमकां कसं जातालें ताकाच पावना ते. म्हणजे आमकां कितें करतलो तेकाच आमी घालतलो. ओगीच कितें कोणाक घालतलो फुकट म्हणून. गोमंतक टीव्हीचेर तुम्ही पळयतात तिचे मत आमी जाणून घेवपाक आयला
मतदारांचे मत खास करून आमच्या बायलांचे आणि आमी आसा सद्या पर्या हांगासर आणि अशेंच एका बायलेक आमी आतां मेळपाक वचपाची आसा जी आसा हांगासरली मतदार जी पर्या गांवांत रावता तिज्यो समस्या तिचे मत जाणून घेवया भितर वचून. आपले मत दिवपाक म्हज्या बरोबर आसा हांगासर तुळजा कुंचीकर. तिचें मत जाणून घेवया आमी तिच्या मनान सद्या कितें चल्लां, तिचे समस्या कितें आसात, तिचे प्रश्न कितें आसात ते आमी जाणून घेवया तिचे कडल्यान. ना ना संडास ना म्हाका सांग तूं बरें. संडास ना म्हाका संडास ना हांगासर ना म्हणजे हांगा सगळ्यांकूच ना की तुका सांगना? ना अर्ध्या लोकांक येयला संडास म्हाका येवंक ना ना संडास करून दिया म्हाजी बेगिना संडासाचें करून. हो आणि हें घराचें घराचें कितें जालें? मद्यार करूंक जाय मद्यार गेला
बरी हांगासर गुरवाड्याचेर आमी हांगासर आसा आनी म्हाजे बरोबर आसा हांगासर मत दिवपाक आपले हांगासर म्हाज्यो कांय ज्यो बायल्यो आसा मतदार जे आसात ते म्हाज्या बरोबर आसा हांगासर आमी आयकून घेवया तिचें मत. आई, सांग, तुझं नाव सांग. माझे सरस्वती सावंत. किती वर्सां हांगा रावता? आता जन्म लगीन झाला ते मेरे हांगा हांगाच आसा. मग हे घर तू माझ्या आ, माझ्या घर ते घर तेवटेन आसा. हो आणि तुका सरकाराच्यो कितें मत आसा सरकाराची? म्हाका ओडी जाता त्या कलाकाराचे कला चोरून दवरचे ना कलाकाराचे आणि झील माझं कामाक ना धंद्याक ना सून माझी अशी वयता दिसाड्या. हो हो बांबोळे खोटे कित्याक अशी कोतरा नात काकोची आणि ती पाटीना चवथीकडे झे बरी ना जाली आणि नियाय बरें ना जाल्यार काम ना चड्या खडे वयतलो कितें सरकारान कितें मदत केली? काच दिवंक ना धा पयशाचे तांदूळ भिकेचे. सगळ्यांक तांदूळच वाडटा हांगा. हो आणि काच दिवंक ना हे तुका सांगता. आणि कामाक न्हू धंद्याक कोण चवकशी करिना. आतां कामाक लायता कोण आतां मिशिनां जाली काजी बेणूंक पयतलो बेणूंक पयशे घेवन म्हटल्यार हा. आणि जेन्ना हांगासर मत मागपाक येता तेन्ना तुमकां कितें कितें सांगता आश्वासनां दितात की ना की अमकें करुया हें करुया? हो आतां काय 5,000 करुया म्हणा. 5,000 हो मागीर म्हयन्याक आमकां करूंक ना. म्हयन्याक सांगला. हा 5,000 बाबान तेन्ना मत आली न्हू तेन्ना सांगलें गणपती कोडी बुकून गेलो उदका बांदलेले आनी खाली बांदलेले. हा करुया करुया हे ते कोणी धर जावं ती आमचे अशें म्हणटा कित्याक अच्छा हय मुगो बा हय, सारकें. हा काम जालें तशें मास्तर मामागीर काडे सगळ्या पराचे धर जावले. हय, आणि तूं मत मारपाक वता की ना? वयता वता. हो. आणि मागीर तेन्ना कोणाक चित्तानी मारता सामकें चिंतून मारता कोणाक मारपाचें तें? काय तितून माता खरें तुका सांगता उलयता मंत्र्या भागार कोणाकच घालूंक ना खरेंच उलयता. हय. ना ना मुगो तेकाच घातले त्याच्या वांगडा झगडोंक आदार आहा आमचो तो अशें म्हणून. आनी गांवांनी चोयलो तो म्हणून खडेच नेले आमी वळखले तुमकां सारकें हा मंत्र्या वांगडा झगडोंक घालता न्हू. सारकें. हो ती म्हणटली अशी म्हणटा म्हणटली तुज्या भागार ते मत घालूंक ना घाटीपणा उबा राव म्हटलें एकदां मिया सांगलें मंत्र्या. तशें म्हणू नाका तशें म्हणू नाका. पण आतां अजून तरी कांयच करूं कांयच करूंक ना. घर धुये 17 फावटी बरोवन घातलें घर. आमी 9 लोक घरात आणि 2 कुडी 17 फावटी अजून घरय ना आणि दारय ना. आता खंय रावता तुमचे कितले 2च खोल्यो आसा रूम एका हो घरात? आतां म्हाज्या धाकट्यान हांवें बांदला. तुका कितें फटो हें घर कोणाचें म्हणटाना आनी तो व्हडलो तेचे तिगांची त्या 2 कुडींनी आहात आनी ते पडयेन गोरवाचे मियार आमी. तर आतां तिन्ना साखळे गेले हे जे पोर आसताना ही बघ तित्या आनी त्या पोरांक वयर काडले आनी आतां हे बघ शिकोवन आमच्या पोरांक भरून कोणाचो लावंक ना त्या सरकारान सांग. मागीर काय करतलो आतां तेन्ना आमी मरतो कोणी. पण म्हाका एक सांग तूं आतां सरकारा कडेन तुजी कितें मागणी आसा? आमकां बायलां आमी बायलो तितल्योच मत घालता दादल्या भशेन आमी वतात फुडें मत घालपाक आमी फाटीं रावनात. हो. तूं वता आसतली हो. मागीर तेन्ना तुजेय कितें तरी अपेक्षा आसतली सरकारा कडल्यान हो. कितें करचें कशें तुका सरकारान दिसता? सरकाराक सांग लोकांक सांग. पोरांक तरी कामाक लाय न्हू आनी आमकां काही जास्ती दी. म्हाका अडीच येता मी 2 येता म्हणजे ना म्हाजे पयशे कलाकाराचे. कितें करताली कला? मी फुगडी घाली धालो घाली आं. सगळें करी. लग्नाचे गीत गातात. हो ते म्हाका अडीच येता. तुका कितें फटी आनी भाय मगे तुका अडीच येता म्हणजे ना फटींग पाणी उलयल्या हय मुगो बाया खरें तें खरें. पण आतां हांगासर तुका तुज्या गांवांत कितें सुदारणा जावंक जाय कशें दिसता? गांवांत खूब जाणां म्हणटात आमकां संडास सुद्दां ना म्हणटात. आमकां अंदू येयला तो बरें. अंदू आयला हो इतले वर्सां नाशिल्लो नसलो. अंदूच आयला. हो आनी नळ आहा नळ. मागीर नाल आसा त्या आनी इतकी वर्सां नसलो धुये म्हाजी. आतां गांवांत तुमकां कितें सुदारणा जावंक जाय कशें? जावं जाय तो लोकांची सगळ्याची सुदारणा जाली आमच्या वाड्यार जाल्या कांयच जावंक ना. कांय ना. ते म्हणचे आमचे दिवंक जाय खंयचे देवळाचे सगळें आसा तें आनी आमचो गांव सुदरूंक आमी आसा न्हू त्या फाटल्यान मनशाच्या फाटल्यान आसा आमची लोकांची सुदरणी गांवाची करूंक जाय आनी आमचे देवळाची सुदरणी करूंक जाय. सगळें तू पळयता आसतली. 50 वर्सां पण तुका दिसता 50 वर्सांनी आतां पर्यंत कितें तरी सुदारला? कितें तरी सुदारणा जाल्या कशें दिसता हांगासर? आतां काय रस्ते जाले लायटी मातशी दिला मुको कोणाक नळ दिला कोणाक संडास दिला आणि हे ह्यो रस्ते आनी जाले. सुदरणी आनी अशें कामाक आतां कशें कोणाक कामाक कोणाक प्रायवेट
हातून ना गव्हर्मेंटान अशें बारे कोणी पयशे भरून कोणी फसवा करून मारून कोणी अशें दिसाडो करून ते कामाक भरता. माझे बाय झोगय नाका ना हे बघ योग तो व्हडलो तो बरे काय आमची इतकी सुधरणी करपाची आता नातू आमच्या शिकला तेमकां आता ते घरा घरा कोणाक ना घरा जेवपाची ती चेड्यांका कोणी कामाक लायले ना खाशांनी लायले ना आनी कोणीच लायले ना. आता माझी दोगां नात आहा एक नात आनी एक चेडो आहा आयटी तांकां तरी कितें तरी काम लावचें इतलेंच हांव म्हणटा. सरकाराच्या फाटल्यानूच आसा सगळे लोक एकाच एका मतां घाली पूण म्हाजें मत हें एकाच आसलें. वेळ पडल्या म्हाज्या घरांतली मतां बदला भुरग्यांची पूण म्हाजें केन्नाच बदलूंक ना आनी आजुनूय बदलचें ना तें तेकाच आसता. आनी कोणूय निवडून येना. आता माझे ह्या गावचे आणि तेणी आमचें कांयच केलें ना. त्याच्यान धुवे गेलो कुठेच नेले आमी तुका वळखना कोण म्हणटलो भायलो मंदिराकडे आला वळखना आयक मातशी राव. ती लायट आमची पळय घराक तेकल्या जाणा पावस पडलो काय ना वायरी तेकल्या लायणीच्यो पावस पडलो काय आमकां शॉक येता. सांगलें बाबाक 3 फावटी सांगलें बाबा म्हणटा करुया करुया म्हणटा पूण पळय गो ना म्हणना करता म्हणटा तो. माझी सरकाराकडे काय फक्त चेड्याक माझ्या कामाकच लायलो काय इतक्याच आनी काय आणि आम्ही काँग्रेसाकच मतां घालून इतके वर्सां पण आमचं कामच त्यांनी करून रस्त्यार खड्डो पडलो न्हू तो पुरोवपाचो तुमनी सरकारान. मी एकदा तुवें कोणी भुरगाक म्हणचा पडाचो नाका ह्या तिकून उडयल्लय तसं शिराड कसा उडयलं कोणी पडात न्हू भुरग्यां आपला भुरग्याचा दुसऱ्याचा न्हू घराचो लक्ष कसं आहा तो कडेकच आहा न्हू तो असो. स्किमी असं त्यो अशें
आवच ना, कांयच उपयोग जायना स्किमांचो तो, फक्त नांवापुरत्यो ह्यो स्किम्स आसा. आनी प्रत्येक बायले कडेन उलयला, प्रत्येकाचें म्हणणें तेंच आसा. आमकां हांगा रस्तो ना, रस्तो करूंक येयल्ले तर परत गेले. रस्तो हांगा काय मातशे घातलेले ना, सारण मारल्यांनी आणि आता रस्तो करता म्हणून सांगल्यांनी आणि परत हांगा येवकच ना. येवंक ना आणि आता जावंक सुद्दां कंटाळे. रस्त्यावर जातले कशे गटार पडले, गाडये जायना पडटत, भुरगीं पडटत, जाणारे गाडये घेवन पडटत आणि एकदम गड्डे पडले तर कोण सरकार लक्ष घालिना. आणि लाईटही ना, लाईट ना आमच्या रोडार अजिबात लाईट. तुम्ही आता पळय कितें करपाचें. युनियन सांगतात करता म्हणटा आनी कोण तयारच ना. पर्या हांगासरलो आमचो आयचो प्रवास हांगाच सोंपता. आमचे कडेन खुबश्या बायलांनी आपले मन उक्ते केले. तांच्यांनी आपले प्रश्न, तांच्यांनी आपले वेगवेगळे जे तांचे हावेस आशिल्ले ते आमच्या फुड्यान आमकां सांगले. खुबश्या वाठारांनी अश्यो बायलो आसतल्यो जांचे कडेन हेच प्रश्न आसतले, पण घडये ती आमच्या मुखार येवची ना. सरकारा पर्यंत तांचो जो आवाज आसा तोय घडये पावचो ना. फुडल्या भागान आमी वचुया अशाच एका प्रवासाचेर जाणून घेवपाक तिचें मत. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक TV.